करमळ सोडा धारबनोड्या काजू बागायतीक उजो लागून सुमार 1000 भर काजू जोळ्यो आतांच खंय भोंवरिल्ल्यो. पीक मेळपा वेळार काजी उज्याची भुकीक पडिल्ल्यान शेतकार त्रासांत. कांय वर्सां आदीं असोच उजो लागून काजी काबार जाल्ल्यो. लुकसाण भरपाय मेळपाक खटपटी खूब अशें शेतकार सांगता. कितें दिल्लें तेन्ना अशें जळ्ळें सगळें हेज्याकूच चड जळ्ळें आमकां. तेन्ना पणस बिणस म्हाज्याचें सगळें गेल्लें. पूण हे सगळें फॉर्मॅलिटी करपाक खर्च चड जाता पूण मेळटा कमी. फॉरवर्डी म्हाका तेन्ना 7 ते 8,000 रुपया खर्च येयल्लो. आनी 1200 मेळ्ळे म्हाका 1200 रुपया मेळ्ळे. हे सरकारान हेजेर कितें तरी कंपेरिजन पळोवपाक न्ही आमगेलें हें एक दिसा आनी 2 दिसा हें न्ही तें आमगे वर्सांचें हें. आमी आज 10-12 वर्सां आमी हें करता तरी पूण हें आज एक दिसा भितर पूण अशी जी घटना घडटा पळोवपाक न्ही. पळय हांव तरी आतां कंप्लेन दितलो हांव हेजेर जाल्यार. केन्ना लागलो उजो? काल कोण पयलो मागीर उजो लागलो तो? मागीर फोन करतकीर आमी सांगता न्हू उजो लागलो. मागीर तेन्ना पयलीं आमगे सगळें जळोवन गेलें. तुमची सगळें कितली काजी जळ्या अशी आसतली अंदाज? जागो असो आसा की हांगा फायर ब्रिगेडाक आपोवपाक मेळना. वयर सड्यार आसा. हय सड्यार आसा ताका लागून. कितली लॉस जाला आसा अंदाजे तुमचे? सगळी काजी गेली 1000 भर तरी आसतल्यो. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.